और बेस के लागू करो, इम्प्लीमेंट हमारी बेस के लागू करो, इम्प्लीमेंट हमारी बेस के लागू करो, हमारा वेज रिवीजन लागू करो, हमारा वेज रिवीजन लागू करो, हमारा वेज रिवीजन लागू करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दादागिरी दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिसेंबरा उपरांत केन्नाय जाऊ शकता आणि हो स्ट्रायक आम्ही हो करतलेच आणि जोपर्यंत आमचे हे वेज रिव्हिजन दिवचे ना तोपर्यंत आम्ही हो स्ट्रायक चालू करतलो। त्यांना भारत सरकाराक सांगू शकता आम्ही सगळे एक आसात म्हणून आम्ही सेफ आसात। जर तुम्ही आमची मागणी मान्य करनात जाल्यार आम्ही हे सगळे बंद करून दवरतले। त्यांना कामगाराकडे मागता आम्ही तुमका ह्या महिन्या भितर कसाय तुमचं वेज रिव्हिजन घेऊन दितले। इतलेच सांगून हांव तुमका देव बरें करूं म्हणटा। सांगला की आमची डिफिकल्टी किती आहे, वेज रिव्हिजन केन्ना सायन जालो, वेन इज द ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जानेवारी 2022 सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम रिक्वेस्ट करता प्लीज मास्क असे आणि 200 दिसांचे पहिले स्वागत तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक ह्या वताच्या भारात तुमकां येवंक मारलो आनी तुमी हांगासर येयले म्हणटा। मोबायल भाव भयणीनो, तुम्ही जाणात आमचो वेज रिव्हिजन 2022 जानेवारी सावन आमकां लागू जालो। 32 महिने जाले आणि तातूंत 8 मिटिंगे जाल्यो, पूण मिनिस्ट्री आमचे वेज रिव्हिजनाचे काय करूंक सोदिनासले। शेवटाक आमी 27-28 तारखेक स्ट्रायक नोटीस दिलो आणि 27 आमची मीटिंग आली डेली। ते दिसा आमी आमचे मिनिस्टराक मेळ्ळे आणि मिनिस्टराक लागून आमी MOU साइन करून आमी आमचो वेज सेटलमेंट करूंक तयार जाले आणि 28 तारीख ऑगस्टाचे आमी आमचो वेज रिव्हिजन सेटलमेंट साइन केलो। पूण त्या दिसा सगळे फेडरेशन लीडर आले आणि 2 चेअरमॅन आले आणि दुसरे खंयचे चेअरमॅन आले आणि हो आमचो लागीं एग्रीमेंट आसा पयलीं साइन केलो, ताचेर एकूय चेअरमॅनाची साइन ना। ते पासून साइन घेवपा लागून हो एग्रीमेंट उरलो IPN तो धाडून दिवंक ना। पूण उपरांत सगळे चेअरमॅनाची साइन मारून आमकां खबर ना की चेअरमॅनान IPN सांगलें जाल्यार तो ही कॉपी मिनिस्ट्री धाडो। कित्याक हेचे फुडें आमी कितले एग्रीमेंट साइन मारले, ही एग्रीमेंट कॉपी आमी केन्नाच IPN मिनिस्ट्री धाडनासली। एक फावटी एग्रीमेंट साइन मारलो म्हणटकूच दोन एकल्या चेअरमॅनाक ती कॉपी धाडून आमचे न्यू स्केल इम्प्लिमेंट करताले। पूण हे फावटी तेणी परते केला, तांकां नाका आसले आमचे वेज रिव्हिजन जालेले। हेच पासून तांणी ही सेटलमेंट कॉपी धाडूंक ना। देखून आमी आमचे फेडरेशनांनी रिमाइंड केले, कितले फावटी लेटर दिले, IPA धाडले, MD IPA धाडले, पूण तरी कांय करूंक ना। पूण आमी 23 आनी 24 तारीख गेल्ल्या म्हयन्यान आमचे गोंयांत सगळी फेडरेशन एकठांय जावन मिटींग घेतली आणि थिंग आमी डिसिजन घेतले 28 तारखेर सगळे चेअरमॅनाक लेटर करतले म्हणून। आणि ते लेटर आमी सगळे दोन्ही युनियन आणि सगळे फुटाचे युनियनांनी चेअरमॅनाक धाडले। दुसरो पुढचे ते आमी 5 तारखेर ते आयज आमी सगळे कामगारांक घेवन डेमॉन्स्ट्रेशन केला आणि सगळे फुटांनी हे डेमॉन्स्ट्रेशन चालू आसा, सकाळीसून चालू आसा। आणि हे डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्या उपरांत तरी आमच्या मिनिस्ट्रीचं लेटर येना जाल्यार 10 तारीख आम्ही आणि पेन्शनर आमचे जे फॅमिली सगळी एकठांय जातले आणि अनेक डेमॉन्स्ट्रेशन करतले। आणि त्याही डेमॉन्स्ट्रेशन काय जायना जाल्यार 17 तारीख काम आम्ही इनडेफिनेट स्ट्रायकाचेर वतले। मोगाल भाव भयणीनो, आज तुम्ही हांगासर आयला तशीच तुमच्या लागीं उपकार मागता। जे जे टायमार आमी युनियन तुमकां उलो मागतात समजता तुम्ही सगळी एकठांय जावन हांगासर येतली म्हणून आणि मिनिस्ट्रीक आमचो आवाज पावोंक जाय। देखून आनी चड सगळ्यांक तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा। कामगार एकता जिंदाबाद, कामगार एकता जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। देव बरें। थैंक यू सुरेश भाई। रिक्वेस्ट करता बालकृष्ण सर।
गोगांव कामगार भावांनो भयणीनो, तुम्ही सगळे ह्या दनपारच्या वताच्या भरार हांगा येवन हो आयचो डेमॉन्स्ट्रेशन, पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन सक्सेसफूल करपाक आमकां हातभार लायलो, त्या बद्दल तुमकां थँक्यू पयले फावटीन. आमकां हें डेमॉन्स्ट्रेशन विदीन लंच आवर्सां करपाक जाय म्हूण चड कांय उलयना. एक्चुअल वेज सेटलमेंट जो 2022 सान लागू आसता आमकां, तो कशे तरेन आमी करून घेतलो, 9 मिटिंगा जाल्यो, मागीर कसो सायन जालो, कितें जालें तें सगळें तुमकां सविस्तर आमच्या सगळ्या लिडरांनी सांगलें आसा. तें आमी परत हांव रिपीट करना, पूण सांगपाक सोदता इतलें सगळें जालें. आमचो वेज जो सेटलमेंट आसा तो सायन जालो, तो इन फ्रंट ऑफ